नमस्कार। गोंयांत गुन्हेगाराचे प्रमाण दिसान दीस वाढत आसा आणि काल वाळपे हांगासर एका दादल्याचेर जीव घेणो सुरी हल्लो करून तेका जबर जखमी केलेलो आसा। ह्यो जो हल्लो आसा ह्यो जाणून बुजून फुल प्लॅन करून केल्लो अशी माहिती आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की रेहान मुराद खान ह्यो सय्यदनगर वाळपे आयव्हरी कॅम्प हांगासर रावपी। हाजेर अरुण चंद्रकांत राठोड आणि सलीम शेख ह्या दोगांनी तेजेर जाणून बुजून तेजी कळ काढली आणि तेका धरले आणि फाटीर तेजेर चाकू मारून तेका जबर जखमी केलेले आसा। सध्या रेहान ह्यो बांबोळे हांगासर उपचारा खातीर तेका दाखल केलेले आसा आणि अरुण आणि सलीम हेजी कागाळ वाळपे पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना वाळपे पुलिसांनी तेंकां दोगांकूय कालूच रातचे अटक केल्ली आसा आणि आयज जेन्ना तेंकां पुलिसान तेंकां दोगांक न्यायालयान हजर केले तेन्ना अटेम्प्ट टू मर्डर ह्या गुन्ह्या खाली तेंकां 504 आणि 201 41 कलमा खाली तेंकां 34 IPC ह्या गुन्ह्या खाली तेंकां अटक करून 6 दिसाचो रिमांड दिलेलो आसा। ह्या प्रकरणाची चौकशी डिचोली उप अधीक्षक सागर एकसकर आणि वाळपे पोलीस निरीक्षक राहुल नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाळपे सब इन्स्पेक्टर विष्णू जाधव फुडलो तपास करीत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।